कुत्र्याक घालपाक वयता पळय काय बरी चुरचुर हाव सीट कितली आहा पळय थंय पळय हांगा पळय कॅलेंडर हो खंय तिच्या चेड्यान 22 वर्सां पयलीं हाडलेलो आसा तस्सो दवरला पळय तेणी सारको आनी तो खंय तिका सारको पळयता खंय राखता तिका हांव रोडोत बसोन बापाचो ग्लास कोण जेतू कितें म्हणटा हांव पळयता ह्यो बेल्ट घेतला खंय 3000 रुपया एकाच गेले. तिचे खंय ते लाटले हुनरान खाल्ले खंय ते पळय लाटतात पळय ते बाबा माझ्या हुनरान खाल्ली पळय ती हे हांगासर तिचे दुखता आणि सर्जरी कर म्हटल्यार ती कित्याक गे भंय दिसता चलोन एक आमची पयशांक ऑपरेशन केलें तें 2 म्हयन्यांनी 2 म्हयने ती म्हणटा आनी कोणी अशें ऑपरेशन केल्लें म्हणटा 2 म्हयन्यांनी मेले म्हणटा भियाता बाबडे हे सुजल्या हे सगळे पांय सुजल्या पळय तिचे हो तेजो चेडो एक्सपायर जालो बाबडो वाचलो जाल्यार आयज देवाच्या कृपेन खंय तरी आसतो लागलो न्हू तिका पयतलो आहलो हो बांदचो पडटा म्हाका ना म्हाका जाय ना कांय हो बांदचो कितली आहा पळय थंय पळय हांगा पळय वखता सगळे पयशे वखदांकूच वयता न्हू गे आंटी खावपाक पासून बाबडे काय ना पळय ह्यो बेल्ट घेतला खंय 3000 रुपया एकाच गेले. हो बांदचो पडटा म्हाका ना म्हाका जाय ना कांय हो बांदचो अल्ट्रा वायड करू नाका खंय हे घर बाबडे तिचे भायरसून सगळे मोडला बाबडे कांयच ना हे पळय आनी कितले धाकटे आहा ते पळय म्हाजे हे पळय हांगा तकलेकूय पाव हे पळय इतले लागीं पळय हे पळय मुद्दम पळय हे पळय आनी अशें बँड जावन भितर वयचो पडटा सारको डिफिकल्ट आसा हे लायफाक गायज तुमी कोणी आसा तुमी कोणी फुडें आहा सरात आनी बाबा तिका हेल्प करा जाता ते प्रमाणान म्हाका मॅसेज करा इंस्टाग्रामाचेर अविनेश बिग बॉय टॉयज पळय या आंटीचे टेबल खंय मोडटा हे मोडला खंय पळय इका सगळीं वखदां दवरूंक जाय म्हाका टेबल इका खंय आंटीक हे टेबल जाय वखदां दवरपाक हे टेबल मोडला तिचे पळय पळय वल्ल्यान काय येतें जाय धाकटें तिका खंय एक धाकटुलें टेबल जाय आनी हे पळय आंटीचें घर हांगाच्यान खंय सोरोप सुद्दां येयला खंय भितर आनी डेली हे हुंदीर न्हू आंटी हांगा सोरोप सुद्दां येयला न्हू मागीर तो कुडका कोणे दवरून तोय मेलो बाबडो आतां तो दवरून जेन्ना वयता चुकोन कांसपा एका केबल घेयन आनी कित्याक न्हू बाबा हें घर सकल आनी केबलाची कित्याक 350 म्हयन्यांक म्हाका जाय देखून आतां
दूरदर्शनाचे फुकट पळय हेका म्हणटा मनीसपण ती कितें म्हणटा पळय केबल घातलो म्हणून जायना म्हणटा ती केबलाक म्हणटा 350 रुपया म्हयन्याक भरचे पडटा म्हणटा होय म्हाका जाय आणि तुम्ही थोडे दीस पयलीं तर पळयलेलो आमचो व्लॉग न्हू थोड्यांक चरबी चडलेली 450 रुपया एअरटेलाचो रिचार्ज स्मार्ट एअरटेल सारको देखून कितें म्हणटले हांव तू सांगा आतां तुमीच सांगा 8 वर्स हे पळय हे सगळे वायरींग आंटीचे केन्नाच कितें शॉक बी येत म्हणून काय गॅरंटी ना हे सुद्दां पिड्ड्यार जाला हे पळय वायरी बी हे पळय चुरचुरे खरेंच आंटीक खूब गरज आसा आमची बाई कोण लग्न जाता जाऊ काय Baka, makapoto ra. Woi, to poita. Mak. तुझ्या ते ऐक गे तुझ्या चेड्यान तो हाडलेलो न्हू कॅलेंडर होय. 22 वर्सां पयलीं Woi, अजून सांबाळून दवरला न्हू ते woi. हो तो तुमका कॅलेंडर दिसता हो Jetuto. जेजूचो कॅलेंडर हो खंय तिच्या चेड्यान 22 वर्सां पयलीं हाडलेलो आसा तस्सो दवरला पळय तेणी सारको आणि तो खंय तेका सारको पळयता खंय राखता तिका हांव रोडोत बसोन बापाचो आसकोन जेतू कितें म्हणटा हांव पळयता तो सावळी येतात तेची म्हाका आनी हांव बाय जे हांव पळयता तो सावळी येतात तेची म्हाका आनी हांव बाय जे बस जेवणां ते जेव कितें तरी हांव आतां मेन रोडार आसा हांगासर ऑर्डरीक रावला तिच्या ते ऑर्डर घेता म्हणजे सामान ग्रॉसरीज कितें आहा ते आनी फुडें सरता थँक्यू सो मच ब्रो जूड मालिफा आनी आसा आनीक सांगता तुमकां हे पळय सो गायज हांवें सगळें सामान घेतलेलें आसा ऑलरेडी आनी आतां पळय हांव हांगासर सारको भायर सरलेलो आसा एक ऑर्डर आमची ऑलरेडी येयलेली आसा आतां दुसरी ऑर्डरीक हांव रावला पळय येस कोको पळय हे पळय हे कोको 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 हांगा यो कोको हे पळय ही आंटी न्हू आपणाक पयशे हे करता कमी करता खावपाक पूण तो पळय कुत्रो भायर दिसता पळय कोको कोको कोकोक तेका खंय त्या कोकोक तर कितें पोटाक मेळना जाल्यार हिका झॅम पडना ही मागीर आपुणूय उपाशी न्हिदता पळय पळय कशी वयता पळय 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 कुत्र्याक पळय पळय खंय कुत्र्याक घालपाक वयता पळय काय बरी जो भूक जाय भूक जाय चुरचुरे हाव स्वीट पळय कोकोक घालता पळय ती तांकां भूक लागता सो आमी आतां तिका ग्रोसरीज हाडलेली आसा हें सगळें तिका बाबडे जाय तें हाडलें आतां थोडें हाडलां नॉट टू मच आनी तेणी ऑलरेडी हाडलेलें आतां लेट मी इंट्रोड्यूस आतां हें कितें पळय हें कोण तें तुमकां सांगता वॉट्स युअर नेम सोनिया आणि सोनिया न्हू तुमकां एक सांगता तेज्या बद्दल तुमकां सांगता सोनिया जे आसा खबर आसा गॉड सेंड एंजल आतां तेका पळय तेका कोण भुरगीं ना ते आंटीक पूण ते न्हू ऑल द वे फ्रॉम मारगांव इतले पयसून ते बस दवरून हांगा येता एवरी वीक कितें खावपाक करून हाडटा तेका हांगा बसता तेज्या वांगडा रांदता तेज्या वांगडा जेता तेज्या वांगडा बसोन
आपणाकडे म्हणटा पयशे आसूं नासूं बाबडे बारीक सारीक कितें तरी हाडटा, कांदे हाडटा, तांबट हाडटा, खावपा सारके सगळे हाडटा. रांदून न्हय हाड. असले न्हू असल्या लोकांक न्हू केन्नाच देव पावना. कित्याक तर म्हाका कांयच खबर ना. असल्या लोकांक कित्याक देव पावना पळय तो कांयच खबर ना कितें पळय ते. पूण असले लोक न्हू आसात संवसारान. हे पळय हेज्या सारके लोक खूब कमी आसात. आता इतले पयसून तेजे कडेन 4 व्हिलर ना, तेजे कडेन बायक ना, ते बस दवरून इतले पयसून हांगा येता, आंटी वांगडा बसता, जेयता, खाता, रांदता आनी बारीक आपणा कडेन कितें 100-200 रुपया कितें आसा ते बाबडे ताका दिवन वयता. घे आं आंटी म्हणटा. आमी तरी हे युट्यूबार घालतात आनी दाखयतात लोकांक, हे पळय हाडले म्हणून, हे पळय दिले म्हणून. तेणे आयज मेरेन केन्नाच करूंक ना. 2 वर्सां जालीं तेज्या वांगडा आहा ते आतां. एवरी मंथ एवरी वीक येता बाबडे. म्हणटा आपणा कडेन आयज पयशे ना न्हू, थोडे दीस रावता, पूण फोन एवरी डे मारता आंटीक एवरी डे फोन मारता आनी विचारता तूं कशी आहा ती. आपणाच्या रोगताची भुरगीं ना हांगासर तिका, पूण देवान धाडलेलें एक चेडूं ऑलरेडी आसा पळयात, डेस्टिनी. हो पळयता हांगा आसा न्हू, हो पळयता. सो गायज फायनली आमी घरा कडेन पावलेली आसा. आनी आयचो ब्लॉग पयला आसतलो न्हू तुमी. ती जाणटी बाबडी पयला आंटी कशी ती आपणाचे पोटाचे कमी करता पूण कुत्र्यांक घालता. एका म्हणटा मनीसपण न्हू. आनी ते कुत्रे न्हू 4-5 कुत्रे आहात ते बरे प्रोटेक्ट करता तिका. आनी बरी को करून गेली पळय भायर बिस्किटी घातली तेका. जावं नॉजा जायना, नॉजो तसल्यांनी गेली आनी म्हाका जाल्यार खूब आवडली आंटी, खूब बरी सारकी. आनी येस तिका न्हू फॅमिली मेंबर कोण ना. तेजे वखदांक न्हू मोस्ट ऑफ द मनी वखदांकूच वयता सारकें. आनी कितें म्हण तुमकां सांगू, सिच्युएशन तिची सारकें टफ आनी वर्स्ट, सारकें वर्स्ट. हांवें जाता तितल्या प्रमाणान तिका ग्रॉसरीज दिल्लेले आसा आनी थोडे पयशे दिले तिका, हेल्प केला थोडो. आनी येस नॉट टू मच, म्हाका जाता तितलो हेल्प केला. ग्रॉसरीज तिका थोड्या दिसांक पावता तशें दिला. 10-15 दीस पावतले तिका, चडूय पावूंक शकता. एकलीच न्हू ती बाबडी आनी ती चड कितें म्हणून खाता न्हू. आमी तिका फ्रुट्स दिवंक ना, सॉरी कितें म्हणटा ते आमचे फ्रूट कसले ज्यूस, ते मिक्स फ्रूट ज्यूस आनी बटर तसले बारीक सारीक कितें आहा ते दिला. चपाती लावले, रोटीक बिटीक कितें लायले खाल्ले न्हू, तें तरी खातली बाबडी. आनी येस असले सिच्युएशनान न्हू कोण फुडें सरना. आनी ते सोनिया बाबडे न्हू, शी इज डुईंग रियली गूड थिंग सारकें. कितें म्हूण सांगू तुका, आय एम रियली प्रावड ऑफ हर. असले लोक खूब कमी आसा. आनी यस आमी बारीक सारीक हेल्प घेवन वयपाची आहा ते जाणटे कडेन व्हेरी सून. म्हाज्या थोड्या फ्रेंडांनी म्हाका प्रॉमीस केला की वी वील लूक आफ्टर इट. आमी मातशें जाता तितले बारीक सारीक हेल्प करतले म्हणून न्हू. नांवां तुमकां मागीर सांगता, आतां नाका, सद्या पयलीं तिका जाता तितल्या मॅक्झिमम प्रमाणान हेल्प पावो न्ही. आनी रॉंग म्हटलें फूल पावर सारकी कितें खातले जाल्यार तिका बाबडे आहा डायबिटीज. हय डायबिटी आहा तिका. कितें तिका डायबिटी बीन कोणाक आसता न्हू तांकां जप करून कितेंय अशें दिवपाक मातशें भंय दिसता. कित्याक खाल्लें कितें आनी कितें शुगर वाडली आनी कितें वाडलें, डायबिटीचे पप्पा सारकें डेंजर न्हू. आनी टेंशन घेवनाका. आनी येस आनी कितें म्हणूंक सोदी हांव तुमकां की आमचो गोंयचो सायब, गोंयच्या सायबा बद्दल कितें उलयला रे तुवें नाका जाल्लें. आरे तुका तर कापां आसतना न्हू 4 चौगां मदीं येवन उबो रावपाक, जाल्यार तूं तो स्टेटमेंट दिलोच कित्याक आनी तूं आतां बोकान शेपटी घातला आनी तूं लिपोन रावलाय फॉर वॉट रिजन. एंटिसिपेटरी बेल तुवें आतां एप्लाय केलाय. डू यू नो दीस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेन्स. खबर तरी आहा तुका कितें तें. तूं इतलो शिकला काय तूं अनपड म्हाका बाबा कांय खबर ना, पूण तूं आतां आमचे इतले 1000 गोंयकारांचो सेंटिमेंट हर्ट करता. आमी कितें हांगा पिशे बसल्या, जाय तो फुडें सरतलो, उलयतलो, बडबडटलो. दॅट इज नॉट गूड. प्लीज डोंट डू सच थिंग्स. डोंट क्रिएट फायट्स बिटवीन हिंदू मुस्लीम कॅथलीक. अशें करूं नाका. कितेंय जावं तुजें तूं कोणी हो स्टेटमेंट मारला पळय तेज्या पासून बरेंच जावं म्हणटा. असलें करूं नाका. वी बिलीव इन ह्युमॅनिटी, वी बिलीव इन जिजस, वी बिलीव इन ऑल दीस थिंग्स. बाबा तो देव, आतां तो क्रिस्तांवाचो जावं कोणायचो जावं, देव तो देवूच आसता न्हू.
फाल्यां तूं तर वचून चर्ची कडेन रावतलें आनी तूं देवा कडेन मागतलें. तूं हिंदू जावन नाल्यार कोणूय जावं तुका देव तो वयरसून पळयतात. अरे म्हणटलो आपणा कडेन येयला म्हणटलो, पावया तेका म्हणटलो. हें कितें नाका जाल्लें तुमी रॉंग स्टेटमेंटाक येतात आनी मागीर लिपोवन बसता फॉर वॉट रिजन. म्हाका तें खरेंच आवडोंक ना. आनी रोडार येवन ते झगडी प्रोटेस्ट तेतून आपलो कॉलेजीचो भुरगो वयता, कामाचे भुरगे आपणाच्या आवय बापायचें पोट भरपा खातीर गाडी घेवन भायर सरता, तांकां लाठी चार्ज तेजेर तकलेर फोडप. कित्याक? फॉर वॉट रिजन? आतां कोणाचो बाबड्याचो भुरगो वयता ताका लागले, तो बाबडो पडलो मेलो, तेज्या आवय बापायक तुमी पळयतली. आईच पळय ती जाणटी, तिका आतां भुरगो तिजो एक्सिडंट जावन मेलो, तिका आतां पळोवपी कोण आसा? ती बाबडी खाटीर अशी बसलेली आसता. कित्याक? कित्याक? खबर आसा तुमकां कित्याक तें? कित्याक करतात अशें? आतां लाठी चार्ज केलो, भायर तुमी सगळे प्रोटेस्ट केलो, प्रोटेस्ट करा, कोणाच्या घरा करा, कोणाचे कोणी केला स्टेटमेंट त्याच्या दारा भायर रावा आनी दार बडया, जायता तितले बडया, काय प्रॉब्लेम ना. रोडार येवन तुमी झगडी करतात, हेका तेका हार्म करतात, तकली फोडटात, लाठी चार्ज करतात. तर जो बाबा कोणाचो भुरगो बाबडो पोटा खातीर आवय बापाय खातीर वयता कामाक, थकता येता, तेजेर तुमी हांगा मारता. कितें? खंय गेल्या ह्युमॅनिटी? खंय गेला? कायंडनेस कांयच ना, मातशें मनीसपण कांयच ना कोणाकूच. कितें म्हणून हें? आतां ते भुरगो पडलेलो बाबडो कोणाचेर आतां लाठी चार्ज केला, तो पडलेलो मेल्लेलो जाल्यार तेजे आवय बापायक पळयतलो कोण? कोणा कडेन आन्सर ना. कित्याक? कोणी स्टेटमेंट दिला तेच्या घरा भायर वचा, झगडा, ते फोडा दार, तोडा, जाय तें करा. पूण हें कितें? आमी कितें कोणाचें वायट चिंतिना, बट पॉलिटिक्स खेळात तुमी, जिका, निवडून या, म्हाल अंदर करा, जाय तें करा, पूण देवाच्या नांवान कितें? देवाच्या नांवान आतां कितें म्हणून गावतलें कोणाक न्हू? कोणाक कितें गावपाचें आसा ना. सो डोंट डू सच थिंग्स न्हू. वीक आसा त्या लोकांक टार्गेट करतले आनी तेजेर तूं व्हडलो इशू करतले, तें ना. तेशें कितें? DNA टेस्ट कर, हें टेस्ट कर. DNA टेस्ट करून तुका कितें गावतलें? तूं सायंटिस्ट? आमी एक प्रोग्राम पळयताले ल्हान आसतना शक्तिमान, तेतून भितर एक डॉक्टर जॅकॉल म्हणून आसतालो, तो तूं ना न्हू. डॉक्टर जॅकॉल तूं ना न्हू. CIDतलो तो कोण तो डॉक्टर फ्रेडी साळुंके डॉक्टर साळुंके तूं DNA टेस्ट करपाक ना न्हू. सो DNA टेस्ट तांकां करून न्ही, कोण करूंक सोदता तांकां. तूं कित्याक बेश्टो फडफडटाय बांगडो? थंड राव मातसो न्हू, थंड राव. आनी तूं पळयता व्हिडिओ जाल्यार आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. लायक, शेअर, सबस्क्रायब, कॉमेंट करा. बस इतलेंच आयचे व्हिडिओन इतलेंच. आनी येस, फाल्यां थोड्या दिसांनी मेळटा तिका वचोन. आतां सद्या सबस्क्रायब करा बाबा. सबस्क्रायबर्स आमचे खूब कमी आसा अशें म्हाका दिसता. तुमी सबस्क्रायब करा फुडें. चला आतां हांव दवरता, हांव वयता आतां TV पळोवपाक. तुमकां आतां फाल्यांच्या ब्लॉगान मेळटा. बाय बाय.